नमस्कार. गोवा टुडेन कानिफनाथ तारीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. brought to you by पंचामृता. म्हजें घर येवजण चालीक लावपाक पंचायत, नगरपालिका आनी सीसीपी कायद्यांत दुरुस्त्यो. कॅबिनेटाचो निर्णय. पंचायतीच्यो सादारण बसका, विशेष बसकांचे नोटीसीचो कार्यकाळ देंवयलो. मोर्जे जाणट्या मनशाचो मारबडे करून खून जाल्ल्याचो घरच्यांक दुबाव. दोंगर कापणेच्या आड कागाळ केल्ल्यान जाल्लो वाद, अशें फामिलीचें म्हणणें. नोव्हेंबरात प्रधानमंत्री मोदी गोंयांत. पर्तगाळी मठांत प्रभू रामचंद्राच्या 77 फूट व्हड मुर्तेचें अनावरण. 7 नोव्हेंबराक 10 वरांचेर खंय गोंयभर वाजतले वंदे मातरम गीत. एलईडी बोर्डाचे ॲप हॅक करून पाकिस्तान जिंदाबाद शब्द एलईडीचेर घाले म्हूण पुलिशेच्या प्राथमीक तपासात क्लू. 2 कागाळींनी 9 जाणांचेर FIR. भायले घाटी म्हूण लोकांक फुसलावन RGPन आमदार निवडून हाडला. मनोजा परस चड आमकां गोंयचो मोग. सिद्धण्णा मेट्टीची मनोज परबाक जाप. जानेवारी 2026च्या पहिल्या सप्तकात आनीक 10 मायनिंग डंपाचे ऑक्शन. खाजगी जमनीवेले डंप. 22 दशलक्ष टन इतलो म्हाल. आनी मडगांव रवींद्र भवनाचे उक्तावण. रवींद्र भवनाचे ऑडिटोरियम ब्लॅक बॉक्स नव्या रुपांत लोकार्पीत. म्हजें घर योजना बरे तरेन चालीक लावपाक कॅबिनेटान पंचायत, नगरपालिका आनी CCP कायद्यांत दुरुस्त्यो केल्यात. पंचायत आनी नगरपालिका वाठारांतली 1968 प्लानार लागिल्ल्या घरांक पयलींसावन परवाने आसा तशें गृहीत धरपाची तजवीज कायद्यांत केल्या. त्या भायर पंचायतीचे सादारण बसकेचे नोटीसीचे दीस 7 वेल्यान 3 जाल्यार विशेष बसकांच्या नोटीसीचे दीस 3 वेल्यान 2 केल्यात. कॅबिनेटाच्या मेजर डिसिजन्स आशिल्ली पयलीं हेल्थांतले 2-3 कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर पोस्ट करपाचे आशिल्ले ते बदल्या. आनी आमकां 1-2 ऑर्डिनन्स काडपाक जाय आशिल्ले. एक DOP, एक DMA हातूंतल्यान आनी एक CCPंतल्यान रिलेटेड टू द म्हजें घर. ताजे ऑर्डिनन्स जे आसा ऑलरेडी आमी हाडल्या. देखून म्हजें घर आनीकूय स्मूथ जावचें म्हणून हाचे ऑर्डिनन्स आसा. रेस्ट ऑल इज अ रुटीन मिटींग फॉर द कॅबिनेट. गोंय सरकाराची आयज एक कॅबिनेट मिटींग जाली. कॅबिनेट खुबशे एक्सटेन्शन, कॉन्ट्रॅक्ट जॉबाचे पोस्ट अप्रुवल आनी NEPक लागपी एक कसली तरी योजना अश्यो खुबश्यो गजाली आसल्यो. त्या बरोबर 3 म्हत्वाच्यो गजाली आसल्यो. सरकार सध्या मोठ्या नेटान म्हजें घर ही जी घरां लोकांची बेकायदेशीर घरां आहा, अनऑथरायज्ड घरां आहा ती कायदेशीर करपाचे जे तेंच्यांनी हे फूल स्टार्ट केला, फूल योजना तेंच्यांनी चालीक लावपाची स्टार्ट केल्या. तेजेर एक म्हत्वाचें डिसिजन कॅबिनेटान जालें कारण तांकां अडथळो येतालो डिसिजन फास्ट जावपा खातीर. सो तेंच्यांनी पंचायत कायदो, म्युनिसिपालिटी कायदो आनी CCP कायदो म्हणजे ह्या सगळ्या वाठार ह्या कायद्यान हे सगळे गोंयचे वाठार ज्या वाठारांनी घरां आसतील ते कवर जाता. हे कायद्या भितर कांय दुरुस्ती हाडल्या. तितले मेन पंचायती, कारण पंचायतीचो वाठार खूब मोठो आसता. सो पंचायतीच्या वाठारांत तेंच्यांनी खूब ज्यो अशी एप्लिकेशनान डॉक्युमेंटाची बी येयली जाल्यार ती ऑर्डिनरी मिटिंगो पंचायतीच्यो जावपाक जाय. ताका एक टायम फ्रेम आसताली. ते टायम फ्रेम तेंच्यांनी तेंच्यांनी आतां देंवयल्या. ती अशी ऑर्डिनरी मिटींग जी पंचायतीन आपोवपाक 15 दिसांनी एकदां आपोवपाक जाय आसली ते दीस कमी केल्यान 7 दिसांनी एकदां तरी पंचायत बॉडी बिझनेस ट्रान्झॅक्शनाक बसचें पडटलें. दुसरी स्पेशल मिटींग ही आहा ती स्पेशल मिटींग मेंबर मागतात. 1/3 मेंबर रिक्वेस्ट करता की स्पेशल मिटींग घेवची म्हणून. आनी ताका 15 दिसाचो टायम मेळटा. 15 दिसां भितर ती मिटींग आपोवची पडटा. सो तो टायम कमी करून 7 दिसां भितर डिसिजन घेवपाचें अशें केलां. आनी ह्यो दोनूय मिटींगो आहा, ऑर्डिनरी आनी स्पेशल मिटींग, ह्यो दोनूय मिटींगेच्यो नोटीसी ज्यो पंचायतीक इश्यू करच्यो पडटा ताका टायम आसले 7 दिसाची नोटीस ही ऑर्डिनरी
मिटिंगेक दिवची पडटाली आनी 3 दिसाची नोटीस ही स्पेशल मिटिंगेक दिवची पडटाली. तेवूय नोटीसीचे दीस आतां कमी केल्या. आतां ऑर्डिनरी मिटिंगेची नोटीस 3 दिसाची दिल्या जाता आनी स्पेशल मिटिंगेची 2 दिसाची. अशें करून काम फास्ट करपा खातीर आनी म्हज्या घराची योजना मातशी चड फास्ट चालीक लागची म्हणून ह्यो गजाली हें करता आसतना तिनू पंचायत म्युनिसिपालिटी आनी CCPन एक तेंच्यांनी सेक्शन इंट्रोड्यूस म्हणजे आहा तितून एमेंडमेंट केला. तितून अशें जातालें जी घरां 68च्या लँड रेव्हेन्यू प्लाना भितर रिफ्लेक्ट जाली पयलींची घरां आहा तेंचे कडेन कांय तशें व्हडले डॉक्युमेंट नासले तेंच्या खातीर ती लिगल म्हणून पयलीं सरकारान सांगलेलें. पण ह्या तिनू कायद्या भितर एमेंडमेंट करून अशी जर घरां आहा तिंकां ऑलरेडी तेंचे कडेन सगळी रिटर्न परमिशनां आसा अशें गृहीत धरचें म्हणजे अशें धरचें अशें एक लायन्स तेंच्यांनी एड केल्या. सो त्या घरांक जी पयलींची जी घरां तांकां त्रास जावचे न्हू तेंचे डॉक्युमेंट ना सुद्दां ते प्लॅनाचेर दिसता वा तेंचे कडेन परमिशन घेतलेलें तेन्नाचे डॉक्युमेंट ना सुद्दां ते प्लॅनाचेर लागिल्ल्या कारणान तेंचे कडेन ती परमिशनां आसा अशी गृहीत धरची अशें एक लायन अश्यो कायद्या भितर लायन्स तेंच्यांनी हे तिनू कायद्या भितर एड केल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी वांगडा अलौकिक शिलकार प्रुडंटा खातीर. मोरजे वयल्या वाड्यावयल्या उमाकांत खोत हाचो जमनीच्या वादांतल्यान खून जाल्ल्याचो दुबाव आसा. आपूण टॅनंट आशिल्ल्या जमनीत दोंगर कापणी चल्ल्या म्हूण तांणी खंय कागाळ केल्ली. तेच जमनीत तांकां मारपेट केली असो घरच्यांक कामगारांचेर संशय आसा. मामा लागता तो उमाकांत खोत तेणी पयलीं 7-8 म्हयन्या पयलीं एक्झॅक्ट डेट मेळटा आपूण कंप्लेंट दिल्ली CCPन दिल्ली मामलेदारान दिल्ली पोलीस स्टेशनार दिल्ली हिल कटींग स्टार्ट आहा आनी हो त्या प्रॉपर्टीन टॅनंट आहा. 24 तारखेक 24/10 आमी थंयसर ऑक्टोबर थंय आमी गेले थंयसर देवळान गेल्ले पांया पड तेन्ना तो सुंदर येयलो आनी हे पळय राजन हे पळय म्हणून आजुनूय काम चालू जाला थंयसर. ते दिसा कंप्लेंट दिली रिटर्न कंप्लेंटूय दिली आनी मागीर दुसरे दीस मागीर परती पुलीस स्टेशनारूय व्हरून कंप्लेंट दिली. मागीर सकाळीं 10 कॉल केला आनी JCB आजुनूय चालूच आहा थंयसर कोण कांय दायना. म्हाका दिसता मॉल वरसून सगळें सेटींग आहा कांय घेना. सो हांवें कितें केलें त्याच फ्रेंडांक पयलीं परतो फोन मारलो म्हज्या आनी सांगलें बाबा तूं ते दिसा फ्लायींग स्क्वॉडाक आयता मातशें परतें सांग म्हणून आनी मातशें हें कर म्हाका म्हणजे डिटेल धाड म्हणून कितें केलां पळय तें. सो तितून तसोच फोन मारलो थंयसर आनी मागीर तेंच्यांनी बीन फोन मारलो तेका आमची टीम येता थंयसर. ती मामान म्हाका फोन केल्लो हांगा म्हणलो सारकें धड ना हे केन्नाय आपल्याक मारूंकूय शकता कितें करता अशें म्हणलें आनी तेका खबर घेत आसलो म्हाजी कितें जाता रे पळय आं म्हाका सांग म्हाका येवपाक टायम जातलो. बरोबर तर बरें म्हणून मागीर चेडवान फोन केलो मागीर एका 1:30 सुमार तेका अशें मारला कितें केलां म्हणून कोणी कितें केलां तें कांयच कळना. तेच लेबर घेवन येयले संशय म्हणल्यार ते थंयसर काम करताले थंयसर तेंचे तेणी म्हाका सांगलां. आता हे जे मर्डर केल्या जी कोणी केल्या आणि कित्या खातीर केल्या अजून डिटेल आमकां मेळ्ळेले ना. तांकां भितर फेल्ले आसा आनी तेंचे डिमांड एकूच आसा की सद्या तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लेलें आसा की जो मेरेन जो आरोपी आसा तो मेळना हातीन तो मेरेन आमी बॉडी हातीन घेवचे ना अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा. मजगती उत्तर गोयचो SP राहुल गुप्ता स्थानार. कुछ मिला है एक्यूज अभी तो शुरुआत ही इन्वेस्टिगेशन की अभी चालू है. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री गोंयांत येता. पर्तगाळी मठांत प्रभू रामचंद्रांच्या 77 फूट उंचायेच्या मुर्तेचें अनावरण करतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. 7 नोव्हेंबराक 10 वरांचेर खंय गोंयभर वंदे मातरम गीत वाजतले. बिरसा मुंडांच्या जयंती निमतान 15 नोव्हेंबर मेरेन वेगवेगळ्या कार्यावळी जातल्यो. जिल्लो पंचायत निवडणूक धरून सगळेच विशय खंय चर्चेक आयले. BJPच्या कोर कमिटीच्या बसकेक उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. भारतीय जनता पार्टीची कोर टिमीची रुटीन मिटींग जी जाता तीच मिटींग आयज आशिल्ली. पार्टी अध्यक्ष आनी हांव मेळून एकंदर पार्टीचे सगळे कार्यक्रम एक म्हणजे वंदे मातरमचो कार्यक्रम आसा सरकारी कार्यक्रम करता. वंदे मातरमाक 150 वर्सां पुराय जाल्ली सॉंग म्हणून ह्या विशयाचेर 7 नोव्हेंबरा दीस वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केला. 7 नोव्हेंबरा दीस पुराय गोंयभर सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसीस तालुका लेवलाचेर 10 वरांचेर वंदे मातरम हें सॉंग पुराय गोंयभर सगळी कडेन गुंजतलें. शाळांनी तालुका ऑफिसीस सगळी कडेन दिसतले. तशेंच तो कार्यक्रम पार्टीच्या लेवलाचेर पार्टी ऑफिसांनी आसा. दॅट इज वन. बिरसा मुंडाच्या कार्यक्रम जयंतीच्या निमित्तान पुराय 15 नोव्हेंबर पर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम तालुका लेवलाच्या पर्यंत जातले. ताजी SIRचेर आमची रुटीन स्पेशल इंटेन्सीव रिविजन ऑफ द रोल
हाजेर चर्चा एकंदर, कारण इट इज अ बीग एक्सरसाइज. 4 नोव्हेंबर पासून 4 डिसेंबर, बींग अ पॉलिटिकल पार्टी इट इज इशू इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. सो दॅट ताजेर सगळी चर्चा कशें जातले ताजेरूय सुरू जालें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स ताजे तेन्ना 13 तारखेर इलेक्शन लागलां. सो ताजे एकंदर प्रिपेरेशन्स कशें जावपाचें कितें संदर्भात. आनी म्हत्वाचो विशय 28 नोव्हेंबरा दीस ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येता. पर्तगाळ मठांत प्रभू रामचंद्राची 77 फूट उंचीची मुर्तीचें अनावरण. त्या एकंदर कार्यक्रमाचें डिस्कशन आनी हें आयच्या कोर मिटिंगेंत जालें. LED बोर्डार पाकिस्तान जिंदाबाद हे शब्द LED बोर्डाचे ॲप हॅक करून घाले अशें पुलिशेच्या तपासात मुखार आयला. दोग कागाळींनी 9 जाणांचेर FIR घाला. असले प्रकार गोंयांत खपोवन घेवचे नात म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. RGPचो मुखेली मनोज परबाचो कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रस्न. आमदार मायकल म्हणटा धर्मा मदीं फूट घालपाचो यत्न. आमदार विजय म्हणटा गोंयचे मुखेल इशू डायवर्ट करूंक खंय पाकिस्तान जिंदाबाद हाडला. बागा आडपोड्या 2 आस्थापनांच्या LED बोर्डाचेर पाकिस्तान जिंदाबाद डिस्प्ले जाल्ले दिशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. कलंगूट अणजुण्या पुलिसांनी दोगांक अटक केली. LED बोर्ड बंद केले. काल आरपोरा पयले आमी की एका शॉपाचेर, एक मायग्रंटाच्या शॉपाचेर पाकिस्तान जिंदाबादचो बोर्ड चलतालो आनी तेका कोणे तरी लोकलान ते पयलें आनी पुलिसांक फोन मारलो आनी सरपंचाक फोन मारलो. जेन्ना लोकल आनी पुलीस थंय गेले आनी ताका सांगलें तो LED बोर्ड जो तूं चलयला तो काड म्हणून, तो बंद कर, जाल्यार तेणी सांगलें की आपूण तो बंद करपाचो ना, तुमकां जाता तें करा म्हणून. आयज असले लोक आमच्या गोंयांत भरला जे एंटी नॅशनल आसा, जे पाकिस्तानाक सपोर्ट करता. कित्याक हांगा पुलीस व्हेरिफिकेशन सारकें जायना. तेंच्या नेटिवांच्यान येता तेंचे सर्टिफिकेट्स ते मागना, पुलीस क्लियरन्स ते मागना, फक्त तेंचे आधार कार्डाक घेता, पुलीस व्हेरिफिकेशन म्हणटा जालें. एक कसलोच वेबसायट ना, कसलोच पोर्टल ना तेंचे व्हेरिफिकेशन दवरपाक, तेंचो रिकॉर्ड दवरपाक. ही परिस्थिती आयज आमच्या गोंयची जाल्ली आसा. आनी हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच बोवाळ मारता, सदांच आवाज काडटा की हे जे मायग्रंट येता हे कट्टरवाद घेवन येतात गोंयांत, हे जातीवाद घेवन येतात गोंयांत, हे आयज पाकिस्तानाक सपोर्ट करपाक लागलेले आसा. आनी हें जर अशेंच चल्लें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचें फ्युचर सामकें डार्कान आसा, सगळें डेंजरान आसा. कोणाकूच गट्स ना पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणपाक. आमच्या गोंयांत तरी कोणाक गट्स ना. आनी हे जे कोण करपाचो प्रयत्न करता हे कम्युनल टेन्शन करपाक आमचे मदेकात, जे आमचे ओरिजिनल मुस्लीम लोक जे गोंयांत रावता आनी आमचे ट्रेडिशनल आमचे हिंदू भाव भयण जे आमचे गोंयांत रावता तेंचे मदेकात हे घुसपट घालपाचो हो प्रयत्न. आय वॉज वॉचिंग द व्हिडिओ. तेगे एटीट्यूड चोय मरे, तो केरो काणा मरे, तो तेंक पॅक करता आनी कितें करता. तेगे बंद दवर म्हयनो बाबून बंद दवरपाक तेगे शॉप. तेका कडपाक दूख लागपा आनी दुसरे फावट कोण ना हाज्याक. You cannot come into India and say that Pakistan Jindabad. Police are entirely responsible. That's their job. You cannot say that, no, I have told this, he has told that has to told that. Law and Order Enforcement Agency has to do their job. The IGP is wholly and solely, or the DGP is wholly and solely responsible. Pakistan Jindabad कोण घालतलो आनी कित्याक घालतलो सडनली? म्हाका दिसता मेजर जे इश्यूज गोंयांत आसात, लायक सोऱ्याचें स्मगलींग, लायक लँड कन्वर्जन. काल जुवारीचे 1.5 लाख स्क्वेअर मिटराची जमीन कन्वर्ट केल्ली आहा. ही जे इलिगॅलिटी जाता हाजेर डायवर्ट करपा खातीर पाकिस्तान जिंदाबाद हाडला आसतलें. सर, राज्यां भितर खंय तरी पाकिस्तान जिंदाबाद नाल्ल लागता, हाजेर तुमची कितें मत आहा? स्ट्रिक्टली एक्शन जाला तेंचेर आनी फुडें गेले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एडबर्ग परेराची केस मडगांव पुलिसांकडच्यान क्रायम ब्रांचीत ट्रान्स्फर केल्या. प्रकरण घडिल्ल्या दिसाची फुटेज खंय तांचे कडेन दिल्या. प्रकरण दामपाचो यत्न चल्ला म्हूण आरोप जाले उपरांत केस क्रायम ब्रांची कडेन पावल्या. जाल्यार केस खंय आदोगाद कार्लोस फरेराच्या सुपरविजना खाला म्हूण एक्टिव्हिस्ट प्रतिमा कुदिनो उलयली. एडबर्ग परेराच्या मारहाण प्रकरणांत PSI निलेश शिरवयकाराक निलंबीत केल्लो. केस मडगांव पुलिशे कडेन आशिल्ली, मात आतां ती क्रायम ब्रांचांत ट्रान्स्फर केल्या.
The investigation of Edward Pereira custodial assault case has been transferred from Margao Police to Crime Branch. According to Crime Branch sources, the case file containing the CCTV footage of Margao Police Station of that fateful day has been handed over to the Crime Branch. Though the accused PSI Nilesh Sirvaikar has been suspended in this matter, but there was allegation by the public that Margao Police is trying to save him because initially a case of non-cognizable offence was registered by the Margao Police saying that PSI Nilesh had used mild force, but the Edward fell down and sustained head injury. Though Edward Pereira is in critical condition and undergoing treatment in GMC, now everybody is hoping that Crime Branch will investigate this case independently and fairly. PI सुरज सामंताक हांवें सांगलें की हांव एडवोकेट कालुसा कडेन हँड ओवर केल्लें आसा तो मॅटर एज एडवोकेट कालूस हॅड अग्रीड टू टेक द मॅटर अंडर हिज सुपरविजन आनी ताजो जो ज्युनियर आशिल्लो बायरन विल बी लुकिंग टू इट अंडर द सुपरविजन ऑफ एडवोकेट कालूस वेन आय डन द कंप्लेन ऑन द फर्स्ट अलॉंग विथ द मदर एंड द आंट एंड सर ऑल ऑफ अस आयज 5 दीस जाले तुमी तांचेर कित्याक एक्शन घेवना आनी तांचेर FIR कित्याक करूना ऑन दॅट ही टोल्ड मी दॅट ऑलरेडी इट सिम्स तांकां पनिशमेंटाचेर दवरिल्लें आसा आनी खंय दवरिल्लें आसा SPच्या ते वयर दवरिल्लें आसा आनी रिजर्वांत घातिल्लें आसा खंय एडवर्क इज सिरियस एंड क्रिटिकल देर दे शूड बी सस्पेंडेड आय डोंट नो वाय दे हॅव जस्ट केप्ट देम एज अ पनिशमेंट ट्रान्सफर कोणाक सांबाळपाक सोदता काय म्हणून हे हांव CMाक सांगता हे तुमी ट्रान्सफराची नाटकां करता पळय आनी वेन यू आर डुईंग द ट्रान्सफर्स तांकां विचारून करनाका ते आमकां लेंबडे नाका एंड लेट इट बी ट्रान्सफर लॉट्स घाल आनी लॉट्सांतल्यान येवन दी कोण PI खंयच्या पुलीस स्टेशनाक वतलो आनी कोण PSI खंय ट्रान्सफर जातलो तो. बांदकाम चलतल्या जुवारी नगराच्या एके बिल्डिंगेंतल्यान एकलो कामगार सकयल पडून सोंपलो. कामगार 34 वर्साचो, मूळ बिहाराचो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कामगार सकयल आशिल्ले एका 7 वर्साच्या चलयेचेर पडलो. 3ऱ्या फ्लोरार प्लास्टरींग करतालो. तोल चुकून पडलो. चली जखमी जाले. नमस्कार येवकार सगळ्यांक. सद्याक आमी आयज जी न्यूज घेवन आयल्या एक ट्रॅजीक इन्सिडंट हांगा घडिल्लो आसा आनी ते आमकां सुत्रा कडेन पळोवंक येता की एक 34 वर्सांचो एक लेबरर काल खंय एक बिल्डिंगे वयल्यान 3rd फ्लोरा वयल्यान सकयल पडलो आनी ताचें मरण जालें. पूण जे आमकां आतां कळून आयिल्लें आसा की जो तेन्ना वयल्यान तो मनीस पडटालो तो खंय एक्सिडेंटली एक 10 ते 7 वर्साच्या भुरग्याच्या आंगार पडलो. ताजे मागीर धाकटो एक पोर्शन ऑफ हीज बॉडी ते भुरग्याक लागलें आनी ते भुरग्याची दुखापत जाली आनी दोगांयकूय तांच्यांनी जेन्ना हॉस्पिटलांत व्हेलो हो मनीस जो आसा हो लेबरर जो आसा तो मरण पाविल्लो आसा आनी ते चली ग्रिवियसली इंजर्ड जाल्ले आसा. सद्याक जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की 34 वर्सांचो तब्रेज आलम म्हणटा तो लेबरर जो आशिल्लो हो 3rd फ्लोराचेर एक बिल्डिंगेन MVR हावसिंग सोसायटी MS कॉलेजी कडेन जे आसा ताचे 3rd फ्लोराचेर प्लास्टरिंगाचें काम करतालो आनी एक्सिडेंटली ताचो पांय खंय स्लीप जालो आनी तो 3rd फ्लोरा वयल्यान सकयल पडलो. एट द सेम टायम खंय ते कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर बाकीचे लेबरांक एकोमोडेशन आनी न्हांवपाक टाकयो बिकयो उदकाच्यो दवरिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी थंय खंय तरी एक 10 ते 7 वर्साचे भुरगे खंय एक चली भुरगे थंय खेळटाले आनी जेन्ना हो वयल्यान पडलो ते चलयेक खबर ना आनी ते दादल्याचो खंय तो पडला ते लेबरांचो एक पार्ट ऑफ दी बॉडी खंय ते चलयेच्या आंगाक लागलो आनी ती सामकी ग्रिवियसली इंजर्ड जाली. सद्याक जे आमकां पुलिसां कडेन जेन्ना आमी कन्फर्म केलें अशें कळून येता की हे जे हो जो लेबरर आसा तब्रेज आलम म्हणटा तो इमिडिएटली मरण पावलो. डॉक्टरान ताका डिक्लेअर डेड केलो आनी जी चली आसा ताका खंय इनिशियली सावथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिखली हांगा व्हेल्लो पूण ताच्या मागीर ताका GMC रिफर केलो. सद्याक जे आमकां कळून येता की दॅट गर्ल इज आउट ऑफ डेंजर. फुडलो तपास चालू आसा. वास्कोच्यान पुढे मिडिया खातीर विक्रम नायक. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली. म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक
दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. बेकायदेशीर रितीन सोरो विकतल्यांचेर खर ॲक्शन घेतले. भायलो सोरो गोंयांत हाडपाक मेळचो ना. गोंयांतलोय सोरो बेकायदेशीर रितीन भायर व्हरपाक मेळचो ना. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो जाल्यार आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा हातूंत सरकाराचोच हात आसा. क्रायम ब्रांचीच्या पुलिसांनी उसगांवां सोऱ्याची सुमार 500 बॉक्सां 2 ट्रक जप्त केल्ले. हाचेर मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केले उपरांत मुख्यमंत्र्याची जाप. आमी स्ट्रिक्टली विजिलंट हे माझे एक्सायज डिपार्टमेंट आणि पुलीस डिपार्टमेंट करता आनी कसल्याच पद्दतीचो भायलो सोरो गोंयांत हाडूंक मेळचो ना आनी गोंयांतलोय सोरो इलिगल रित्या भायर व्हरूंक मेळचो ना. म्हणून तर टायटन करून आमी ज्या ज्या जाग्यार सगळे अशा पद्दतीचे फ्रॉड आहा पळय न्हू ते आमी धरीत आसा आनी ह्यान फुडें धरतले. दिला ते जाल्यार आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा स्मगलिंगान सरकाराचो हात आसा. टीप ऑफ द आयसबर्ग म्हळ्यार एक फकत कुसकूट तें अशें भितर खूब आपशीक जावन वता तें सोऱ्याचें जाल्लें आहा. सोरो 80% ड्युटी वाडयल्ली आहा महाराष्ट्रांत. ताजे खातीर सोरो स्मगलींग करप गोंयच्यान स्मगलींग करप हें साहजीक जाता कित्याक तें प्रॉफिटेबल जाता. BJP रूल्ड इस्टॅब्लिशमेंट ह्या स्मगलिंगान इनवॉल्ड आहा. गोंयच्यान सोरो काडून भायर धाडटा हातूंत एंटायर इकोसिस्टम इस्टॅब्लिशमेंटाचो इनवॉल्ड आहा. गोंयांत सोऱ्याचें स्मगलींग हें इन्स्टिट्युशनलायज जाल्लें आहा आनी हातूंत भरमसाट पयशे BJPक वतात, रुलींग पार्टीक वतात. नाजाल्यार हें जावंक शकना. रुलींग पार्टीचो हात जर ना जाल्यार हे येदें व्हडलें इलिगॅलिटी जावंक शकना. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. सोरो पिवन मस्ती करपी पर्यटकांक सारके हाताळात, मारूं नाकात. पुलिसांनी 20 कलमी नियम जारी केल्यात. वागातोर येवपीच्या पर्यटक कुटुंबाक मारपेटाचे फाटभुंयेर म्हापसा पुलीस उपअधीक्षक विल्सन डिसोजा हांणी हणजूण वाठारांतल्या हॉटेल, क्लब, शेक आनी हेर हॉस्पिटॅलिटी वेवसायिकां वांगडा बसका घेतली. स्पेशली मिटींग आपयलेली फ्रॉम अंजुना पुलीस ज्युडिक्शनाचे बार एंड रेस्टॉरंट ओनर्स, हॉटेल ओनर्स, नायट क्लब ओनर्स एंड ऑल रेस्टॉरंट्स कोणाचे ह्या इन दीस कॅटेगरी पडटा तांकां आपयलेले. सो बरो रिस्पॉन्स म्हळ्यार एवरीबडी हॅज कम आनी तांकां आमी ब्रीफ केला. स्पेशली ब्रीफ केल्यात की तुमच्या डावन द लायन मॅनेजर्स आहा, तुमचे वेटर्स आहा आनी हाला कोण एम्प्लॉईज आहा तांकां ब्रीफ कर म्हणून. ब्रीफींग लायक हाव टू डील वीथ युअर गेस्ट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट न्हू. आयज गेस्ट आहा म्हणून तुमी सगळे आहा. सो गेस्टांक बरें ट्रीट करा. आनी तो हो कसलो इश्यू जालो एनी इन्सिडंट जालो जाल्यार नॉट टू टेक लॉ इन युअर हँड बिकॉज तुमी लॉ तुमच्या हँडान गेल्यार तुमच्या एगेन्स्ट वयतलो. सो यू कॅन कॉल 100 or 112 or local police station. They'll immediately come to the spot, handle the matter, थिंगा जाता थिंगा सेटल जातले नाल्यार आमी पुलिसांक व्हरतले. सो हें तांकां दिलां आनी आमी एडवायजरी दिला तांकां. जी सायबान मिटींग घेतलेली विच इज व्हेरी पॉझिटीव बिकॉज आमकां असली मिटींग जाय कित्याक जे आमचे गांवान कोण भायरसून येवन बिजनस बीज करता ते खंय तरी आमकां ते रुल्स फॉलो करपाक जाय. हेजे खातीर जेन्ना डिपार्टमेंट हेजेर एक एक्शन घेता आनी लोकांक खरेंच एक करून जे कितें डिटेल्स दिता पळय हे अशेंच जावपाक जाय. आय एम व्हेरी मच हॅप्पी बिकॉज दीस मीटिंग हॅज बीन डन बिफोर बिगिनींग ऑफ द सीजन. एक म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर मिटींग आपयलेली ते आमकां ब्रीफ करपाक सांगलेले. ते पुलिसांनी आमकां ब्रीफ केलें, ऑफिसरान जे आमकां ब्रीफ केला की बाबा हो जो इश्यू जाल्लो त्या इश्यूवाच्या बद्दल लागून आनी सिजन स्टार्ट जाता पळय ते हेका. तर हांव तर मागतालो ऑफिसराक कडेन दीस हॅव टू बी एवरी इयर एंड एवरी 3 मंथ्सान एक जेन्ना फ्री आहा तेन्ना एक मिटींग घेवची सेईंग दॅट हे सगळ्या हॉटेलांनी पालचें म्हणून बरे भशेन. आनी इट इज काल जें पळय सांगलां तेंच्यांनी इट इज खरेंच बरें तें. आनी कितें जालां हें थ्रू लोकल्स जायना हे इश्यू. हे चड करून हे भायलीं हॉटेलां पळय भायले क्लब्स हे येयले हांकां लागून सुबेज जाता कित्याक हेंचीशीन जे बाउन्सर धरलेले आसतात ते बाउन्सर पळय जे असतात तांकां मातशें कंट्रोलान दवरपाक जाय. भायले घाटी म्हूण लोकांक फुसलावन RGPन एक आमदार निवडून हाडला.
मनोज परब मत्तांचें राजकारण करता. मनोजा परस चड आमकां गोंयचो मोग आसा अशें कन्नड साहित्य परिशदेचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेट्टी उलयलो. कांय जाणांक लागून सगल्यांचेर आरोप करप चुकीचें. ल्हान लोकांक टार्गेट करचें न्ही म्हूण सिद्धण्णाची मनोजाक जाप. हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपले बापायचे कशें वागपाक लागले, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर वार करपाक लागले, गोंयचे धंदे घेवपाक लागले, इलिगलिटीज एक्टिविटीज करपाक लागले, क्रायम्स करपाक लागले, तेन्ना ओवड आनी चड यूज जावपाक लागलो. आमचे कर्मभूमी गोंय आसा, जन्मभूमी कर्नाटका आसा. आमी कितें करूं, हांगासून कितें व्हरूंक शकता? आमकां जर आतां गोंयाची प्रेम आसा पळय, थोडीशी लोकांक ना, तेकाय ना, तेकाय ना. आमची ब्लडान आसा पळय, गोंयाची प्रेम आसा पळय, तेका सुद्धा ना. घाटी म्हटल्यार कितें तरी वायट हें आजूच ना, पूण तेंच्या कर्मांक लागून तेंच्या इलिगलिटीज करतात, क्रायम्स करतात, तेका लागून तेंकाच तो वड वायट दिसपाक लागला. आयज मनोज परब जो प्रेसमीट केलो पळय, तो सांगता पळय, तेजे भितर बी खरें आसा, ना म्हणून ना. सगळे लोक तशी केलेले आहा. आता एक 3-4 लाख लोक हांगा कन्नडिगा आसा समज, ते सगळे लोक तेच केलेले आहा. तू 4 नांव 5 नांव सांगले मरे तेजे भितर, सांगूक ना तू? जशे पोर्तुगीज गोंयान येयल्ले, जशे ब्रिटीश इंडियेन येयल्ले धंदो करपाक, धंदो करून तेंच्यांनी देश आनी आमचे राज्य जशे कॉन्कर केले पळय, तशेंच धंदो हातीन घेवन आयज हे मायग्रंट आमचे राज्य हातीन घेवपाच्या फूल तयारीन आसात. हे पॉलिटिकल ना बीजेपी, ना आम आदमी, ना तृणमूल काँग्रेस, ना काँग्रेस, आमी कोणाची हेजे वयर उलोवंक ना. तुमी काय भिनाका. हांव फक्त आमचे लोकांची सेफ्टी खातीर हांव उलयतां. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय. खुबशे लोक हांगा 100 वर्स सुद्धा झाले आसा हांगा. तेजे आजा नानी नाना हांगा आसा पळय, ते 50 इयर्स एलिजिबल आसा. तुमचे तिकीट दिता आरजीचे, आरजीचे तिकीट घेवपाक रेडी आसा जाल्यार तो सुद्धा एलिजिबल जाता. जानेवारी 2026च्या पयल्या सप्तकांत खण संचालनालय आनीक 10 मायनिंग डंपाचे ऑक्शन करतले. हे डंप खाजगी जमनीचेर आसात. वट्ट 22 दशलक्ष टन इतलो म्हाल आसा अशें खण संचालक नारायण गाड सांगता. आतां मेरेन खण संचालनालयान 22 ब्लॉकांचे ऑक्शन केला. तातूंतले 5 ब्लॉक सुरू जाल्यात. तांची उत्पादन क्षमता 5.3 दशलक्ष टन अशी म्हायती संचालकान दिली. Government of Goa in 2023 डम्प पॉलिसी प्रमोलगेट केली. आता त्या डम्प पॉलिसी प्रमाणे डम्प्स जे गोंयभर आसा ते 2 प्रकारे हँडल करप आसता. एक कॅटेगरी म्हणल्यार ज्या डंपाचेर कन्वर्शन फी पे केल्या, अशे डम्प जे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा ते जे अर्स्ट फायल लीज होल्डर आसा तांकां अलॉट करप, ही एक कॅटेगरी जाली. ते अलॉटमेंट प्रोसेस सुरू आसा. काही लीज होल्डरांक आमी ऑलरेडी अलॉट केले, काहींची एप्लिकेशनां आमच्या प्रोसेसान आसा. दुसरी जी कॅटेगरी आसा ती कॅटेगरी ज्या डंपाचेर कन्वर्शन फी पे करूंक ना आनी जे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा अशे डंप आमी पब्लिकली ऑक्शन करप. गोंयभरचे अशे 26 डम्प्स आमी आयडेंटिफाय केले आनी ते ऑक्शनाक घालपाचो प्रोसेस सुरू केलो. त्या 26 डंपा पैकी 10 डंप आमी फर्स्ट फेजीन आतां ऑक्शनाक घालता. आयज ताजो एडवर्टिजमेंट रिलीज जालो. आयच्यान तो प्रोसेस सुरू जालो. सादारण जानेवारीच्या फर्स्ट विकान एक्चुअल ऑक्शन सुरू जातले. आतापर्यंत जे आमी 12 ब्लॉक ऑक्शन केले, मिनरल ब्लॉक्स, तातूंचे टोटल 5 मिनरल ब्लॉक सुरू जाले, म्हणजे प्रोडक्शनान गेले. 5 खंयचे? पयली 3 सुरू जाल्ले. जे पयली 3 सुरू जाल्ले ते ब्लॉक नंबर 1 एट बिचोलीम ऑफ वेदांता, ताज्या नंतर ब्लॉक नंबर 2 एट शिरगांव ऑफ सालगांवकर मायनी, आनी ब्लॉक नंबर 5 एट अडवलपार ऑफ फोमेंतो. आता जे 2 ऑपरेशनलायज झाले तातूंचो ब्लॉक नंबर 3 ऑफ राजाराम बांदेकर ॲट शिरगांव आणि ब्लॉक नंबर 6 ऑफ JSW ॲट कुडणे, असे 5 मिनरल ब्लॉक आमचे
ऑपरेशनलायज जाले. हे जे 5 मिनरल ब्लॉक आमचे सुरू झाले तांचे टोटल प्रोडक्शन कॅपॅसिटी पर एनम इज 5.3 मिलियन टन्स. मडगांव रवींद्र भवनाचे उक्तावण जाले. रवींद्र भवनाचे ऑडिटोरियम ब्लॅक बॉक्स नव्या रुपांत लोकार्पीत. कामात हातभार लायिल्ल्यांक मुख्यमंत्र्यान परबी भेटयली. वेळार काम जाल्ल्यान मंत्री दिगंबरानूय सगळ्यांचे उपकार मानले. बुधवारा मडगांवच्या रवींद्र भवनांत नवे ऑडिटोरियम आनी ब्लॅक बॉक्स रेनोवेट केले. रेनोवेशनाक मुख्यमंत्री मंत्री आमदार दिगंबर कामत हाजीर आशिल्ले. म्हजे घर ह्या योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमा खातीर आज मी मडगांवांत आसा. बरी गजाल त्या निमित्तान मडगांवांतल्या रवींद्र भवनाचे उक्तावणय बी आयच्याच दिसा जाता. सगळ्यात पयलीं जे हांव मडगांवांतलें रवींद्र भवन रिओपन केल्या बद्दल सगळ्या लोकार्पण केल्या बद्दल परत एकदा नेटान तुमी सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजयच्यो. मडगांवचे भूषण अशें जे रवींद्र भवन म्हणटात, ज्या रवींद्र भवनाचे काम आमी हातांत घेतिले आनी सगळ्यांक उतर दिल्लें की जाता तितले बेगीन कंप्लीट करतले. तें काम आज आमी लॉन्च केल्या. म्हणजे दोन्ही हो मेन ऑडिटोरियम आनी ब्लॅक बॉक्स ह्या दोनांचे रिफर्बिशिंग रिनोवेशन करून आज आमी लॉन्च केल्लें आसा. जे शक्य जालें शॉर्ट टायमा भितर करतात. मुख्यमंत्र्याने आमकां खुबश्यो रिलॅक्सेशन दिली हे काम करता आसतना आनी ताका लागून हे काम उतर दिल्लें. 30 तारखेक कंप्लीट जातले. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार उतर दिता ते पाळटा. सिवेज हे सगळ्यांत व्हडलें महामंडळ. आपणाचेर विश्वास दवरून मुख्यमंत्र्यान आपणा कडेन ही व्हडली जापसालदारकी दिल्या. आदी PWD मंत्र्या कडेन सिवेजीचे चेअरमॅन पद उरताले. थोडे दीस उरल्यात. बरें काम करून पदाक न्याय दिवपाचो यत्न करतलो म्हूण चेअरमॅन संकल्प आमोणकार उलयलो. बुधवारा तांणी चेअरमॅन पदाचो ताबो घेतलो. एक इम्पॉर्टंट आणि एक मोठी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाजेर सोपयलेली आसा. कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज जे सिवेज डिपार्टमेंट आसा ते सदांच जो PWDचो मिनिस्टर आसतालो तोच चेअरमॅन आसतालो आनी ही गेली आतां कितलोसो टायम जालो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजो चेअरमॅन आसलेलो. बट आयज खंय तरी जे हांव म्हणटा एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन सिवेज म्हणटा ती आनी हेजे खुबशे म्हत्व आसा. कित्याक आयज लोकांच्या डेली लायफा मध्ये हेजे इम्पॉर्टन्स आसा आनी ताजे लागून म्हाका दिसता जी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेली आसा म्हाका एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन म्हाका दिसता ते घेवन जो उरलेलो टायम आसा तेजे भितर ताका जस्टीस दिवपाक लागून आनी ते पूर्ण काम करपाक लागून जे पर्यंत म्हाजे कडेन प्रयत्न जातले ते प्रमाणे हांव करतलो. आनी खंय तरी म्हाका स्वताचे आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे पार्टी प्रेसिडेंटाचे यांचो पुरो सपोर्टान म्हाका दिसता जी सिर्वेजीचो इश्यूज आसा ऑल ओव्हर गोवा जाता त्या प्रमाणे हांव तो सॉर्ट आउट करपाक लागून म्हाजो प्रयत्न आसतलो. रियाद साऊदी अरेबियांत FC गोवा आड अल नसर खेळटले. गोंयांत जाल्ले मॅची उपरांत दोनूय पंगडां मदीं ही दुसरी मॅच. AFC चॅम्पियन्स लीग 2च्या फाटभुंयेर FC गोवा सध्या सावदीत अवे मॅच खेळपाक आसा. मात रोनाल्डो FC गोवा आड खेळटलो वा ना हाचेर अजून प्रस्नचिन्ह. FC Goa will play Al Nassr today in Riyadh in this return leg of the AFC Champions League 2 match. In the first leg, FC Goa lost to Al Nassr 2-1 at Fatauda. Al Nassr are currently top of the group D. Although there's some exciting news where Cristiano Ronaldo has been named in the squad for today's match against FC Goa. However, it remains very uncertain whether the superstar will play for the match or not. बुलेटिनींतल्यार सोंपता हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता.
इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.